अरे पयर ते आझाद मैदानाचेर वचून 4-5 जाण बसल्या, भाऊ म्हणाला त्यांचे नाव सुद्धा काढू नका. खरें सांगता तुमकां, ते जे 4-5 जाण बसल्या पळय न्ही, फटींग लोक, हांव स्पश्ट शब्दांत सांगता, हांव चॅलेंज करता तांकां, तांच्यांनी सांगचें म्हाका तांच्यांनी कशा पद्दतीन ट्रायबला खातीर सपोर्ट केला, खंय ट्रायबला खातीर सपोर्ट केला सांगचें म्हाका. अरे आमी जर आमचें सरकार सांगता, म्हणजे मोदीजीच्या जर केंद्रीय मंत्रिमंडळात जर आमी निर्णय घेता, आमच्या ट्रायबल भावांक आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दितले, फुडले 4 सीट हे ट्रायबल भावा खातीर आसतले आसात, ते मोदीजीची गॅरंटी आसा. अरे आमी हक्कान सांगता, मदींच कोण तरी म्हणालो सांग्यार तांकां रिजर्वेशन करपाचो ना, दोतोराक खंय सुभाषाक प्रोटेक्ट करपाक जाय. अरे सुभाषानूच सांगलें फाल्यां सकाळी सांग्या वयल्यान सुद्दां ट्रायबल निवडून हाडपाची धमक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आसा. आमकां फटींगपणां उलोवपाची संवय ना. अरे आमी जी गॅरंटी दिता ती मोदीजीची गॅरंटी आसा. हांच्या सारकेले हे जे रस्त्यार थंय बसून आशिल्ले पळय न्ही, तांच्यांनी कांयच ट्रायबला खातीर केन्नाच करूंक ना. आनी हय फाल्यां आमी लोकां मदीं वयतले, भाऊ सांगला सावड्डा येवनी तांकां म्हणला आपूण पळयता कोण कोण आसा ते. अरे लोकांक तुमी फटोवं शकना, कारण भारतीय जनता पार्टीच्या ट्रान्सपरंट सरकारान जी जी कामां केल्या ती लोकांच्या मुखार आसा, जे जे प्रोजेक्ट केल्या ते लोकांच्या मुखार आसा. हांव सगळे प्रोजेक्ट आनी उलोवपाक वचना. तुमी जर पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत एकदांच जर गाडयेन भोंवात जाल्यार तुमकां कळटलें. पत्रा देवीच्यान काणकोण पर्यंत वयता आसतना नॅशनल हायवे आसतलो, तो अटल सेतू आमी तो 3रो बांदलो, 2 पूल आसतना मदींच 1 पूल आनी 1 बांदलो. ताज्या उपरांत जुवारीचेर आमी 8 लेन नवीन जो ब्रीज बांदलो, जुवारी ब्रीज, आनी ताज्याय फुडलो रस्तो आसतलो. किंवा ताज्या फुडें वचपी काणकोणच्यान कारवार वयता आसतना 1.5 वर लागताले, आयज 4 मिनटांनी पावता. त्या रस्त्या वयल्यान गेल्यार ताका खबर आसतलें. म्हणजे अशा पद्दतीचो वन ऑफ द फर्स्ट क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी क्रिएट करपाक शकले. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात आमी खूब मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतीची इन्फ्रास्ट्रक्चरां केली. आनी खंय तरी उठ्ठाय ते कोण तरी आझाद मैदानाचेर बसता, तुमकां फटयले, तुमकांय एक वेळ कोणाक तरी फोन आयले आसतले, आयल्या काय ना पळय ताका फोन आयल्लो. खोटें न्ही, हांकां फटींगपणां फोन करपाची संवय जाल्या. आनी फटींगपणां कित्याक तर हांच्या सरकारांनी केन्ना कांयच करूंक ना. हांच्या सरकारांनी फक्त फटोवपाचें काम केलां. आमचें सरकार जें सांगता तें करता. आनी तेकाच लागून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक सांगपाक आयलां, तुमी विश्वास दवरात म्हजेर, तुमी विश्वास दवरात मोदीचेर. भाऊन जें तुमकां सांगलें, फुडल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळांत न्ही, फुडलीं 25 वर्सां सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचेंच राज्य आसतलें, आमी ठामपणे सांगता.